प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची दुसरी चीट 1 ते 12 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान कापेर्नावांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. आनी जेजू तांकां संदेश दितालो तेन्ना 4 जाण आर जाल्ल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोरशीं घेवन आयले. पूण त्या लोकांक लागून त्या मनशाक ताजेशी हाडूंक तांच्यान जाय नासलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्यावेलो पाटोच ताणें उक्तो केलो आनी अशी वाट करून आड पडलेल्या आरकारा सयत ताचे आंतरून देंवयलें. तांचो भवाट पळोवन जेजून आडकाराक म्हणलें, पुता, तुजी पातकां भोगसोली. तेन्ना थंय बसून आसलेले कांय धर्मशास्त्री आपल्याच भितर अशें चिंतूंक लागले, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात? ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण आपल्या ओतम्यान रोखडेंच उमजून जेजून तांकां अशी जाप दिली, असली चिंतना तुमचे भितर कित्याक घडयतात तुमी? तुजी पातकां भोगसली अशें म्हणून वो तुजे अंथरूण उखल आनी चल अशें आरकाराक म्हणूंक खंयचें उदीक सोंपें? पूण संवसारांत पातकां भोगसूंक मनशाच्या पुताक पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनान रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका सांगतां, उठ, तुजें अंथरूण उखल आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस उठलो आनी रोखडोच आपलें अंथरूण उखलून सगळ्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. ह्या पासत सगलो लोक अजाप जालो आनी असलें आमी केन्नाच देखलें ना अशें म्हणून ताणें देवाक भाकाणलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या आरकाराची खबर आयकता आनी कितें घडटा ह्या कापेर्नावांत एका घरांत. जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगट करता, इतलो लोक आसा की भितर येवपाक, त्या आरकाराक भितर हाडपाक जेजू कडेन ताका पेकोडी दिवपाक जागो ना. आनी हो लोक जो त्या आरकाराक घेवन येता तो कितें करता, तो वयर सगल्यो म्हणटा ते केन्ना आमकां नोय आसता, तो कितें घराक वयर कितें बंद करपाक आसता आमच्या, ते सगळे ते वयतान त्या मनशाक वयर उखलतात आनी ताका वयतान सकयल देंवयतात. आनी भाव भयणीनो, एक आमी पळयता कितें की ह्या मनशाक खरेंच भावार्था. एका मनशाक जो मनीस एक आरकार आसा, ताका ह्या लोकांनी वयर व्हरपाक ताच्यान बोव मारूंक जातालो. तुमी कितें करतात? म्हाका कित्याक वयर व्हरतात? म्हाका नाका, हांव रावतलों, घरा रावतलों, म्हाका घरा सोडात. पूण ह्या मनशाक खरेंच भावार्थ आसलो. ह्या आरकारान आयकल्लें की खरेंच ताका पेकोणी मेळोंक जाय जाल्यार फकत जेजू ताका पेकोणी दिवंक पावता. आनी त्या जो लोक ताका घेवन येता, तो लोक ताका सांगता, पळय, इतलो लोक आसा, तुका आतां जेजू कडेन वचपाक तुका जागो मेळचो ना. आनी तेन्ना ते ताका सांगता आरकाराक, तुका आतां आमी वयर व्हरता, घरा वयर व्हरता आनी तुका सकयल वयतान देंवयता आमी. त्या आरकारान म्हणूंक जातालें, नाका नाका नाका. पूण ताचो भावार्थ आसलो. तो कसले कोश्ट भोगोंक तयार आसलो की आतां ताका वयर वचोंक जाय. कितले त्रास भोगले काय ताणें, पूण तो जाणो आसलो की जेजू कडेन पावतकूच ताका ताची पेकोणी मेळटलीच म्हणून. आतां कितें घडटा, ताका वयर व्हरतात, ताका सकयल धाडटात. आनी जेन्ना जेजू त्या मनशाक पळयता, त्या आरकाराक पळयता, पयली वस्त जो जेजू म्हणटा ताका, तो म्हणटा, पुता, तुजीं पातकां भोगसोलीन. पुता, तुजीं पातकां भोगसोलीन. भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां पातक आसा आमच्या जिवितान, तेन्ना आमकां खरेंच पेकोणी मेळची ना. आनी आमी जाणो की खुर्सार जेजून आमची सगळीं पातकां घेतल्यान म्हणून. जेजून आमकां जेन्ना आमी जेजून खुर्सार केलां, आमची सगळीं पातकां ताणें आपली कुडीन घेवन आपले वयर घेवन तो मेलो आमच्या पासत. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता की खरेंच ताणें आमची सगळीं पातकां घेतलीं, तेन्ना आमच्या ओतम्यान आमी नोय जाता. आमी एक नोय रोड्स ना जाता. देखून सान पावलू कोरिंथकारांक जो चीट बरयता, दुसरी चीट
पांचवो चॅप्टर 2 Corinthians 5:17 वर्ड तातूंत म्हणटा जो कोण जेजूक मानता तो एक नोई रोसना जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नोई रोसना जाता तेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता. आमच्या आत्म्यान आमी नितोळ जाता. आनी जेन्ना ते भावार्थ आमी दोत्ता आमच्या काळजान, आमच्या आत्म्यान, तेन्ना की खरेंच आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता तेन्ना आमकां कितें जाय? आमकां फकत भावार्थ जाय. हें आमचें मन जें आमी दिसता, आमी आयकता ह्या संवसारांत, तें आमची त्या वस्तूचेर चोत्राय धरिनासतना आमकां जाय चोत्राय धरूंक देवाच्या उतराचेर. आनी भाव म्हणून जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर चोत्राय धरता तेन्ना आमकां सगळें बरें फावो जाता. भाव भयणीनो, गरज आमकां फकत भावार्थ जेजूचेर. जेन्ना आमी जेजूक आमचो दोनी सोमी आनी आमचो देव म्हूण मानता, त्याच वेळार आमी देवाची भुरगीं जाता. अशें न्ही की पोत्तून आमी पातकी जाता. पातकी वय, पातक कोत्ता, आमच्या मनान पातक कोत्ता, पूण आमच्या काळजान आमी देवाची भुरगीं जाता. एक टायम जाता जेन्ना आमी देवाक जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानता, त्या वेळार आमी देवाची भुरगीं सासणाच्या सासणांक जाता. तेन्ना देव आमकां, जेन्ना आमी पातकूय करीत जाल्यार देव आमकां आमच्या आत्म्यान पळयता, आमच्या काळजाक पळयता, जो जेजू आहा त्या भितर, आनी आमकां आपली भुरगीं म्हूण आपणायता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाची भुरगीं म्हूण तो आमकां आपणायता, तरी आमी पातक कोत्ता, खंय कोत्ता आमच्या मनान, आमच्या कोन्यांनी. पूण देव आमकां खरेंच आमकां आपली भुरगीं म्हूण मानता. आनी जेन्ना आमी आमचें मन बदलता, आमी एके भाशेन कितें म्हणटात तें आमी नियाळ कोत्ता देवाच्या उतराचेर, आनी आमी मन बदलून पोत्तून आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, तेन्ना आमकां सगळें भावार्था वरवीं देवाचें बरें फावो जाता. आमकां पेकोणी मेवता, आमकां बेसांव मेवता, आमकां सर्वीस मेवता, आमचे फामील, आमची भुरगीं बेसांवन बसतात. कित्याक आमी खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून. भाव भयणीनो, ह्या आरखाराक खरेंच पिडा आसली, पूण जेन्ना जेजून ताका बक्षिलो तेन्ना ताची कूड पेकली आनी ताणें जेजून ताका बरो केलो. आयज जेन्ना आमी खरेंच आमी जेजूची भुरगीं म्हूण आमी आपणायता, आमी म्हणटा आमी देवाची भुरगीं, खरेंच जेजू आमचो सोमी दोनी आनी आमचो देव म्हणून, तेन्ना आमी खरेंच आमच्या आत्म्यान, आमच्या काळजान आमी खरेंच नोई रोचना आहात. पूण फकत आमी आमचें मन बदलूंक जाय भावार्थान, देवाच्या उतराचेर. जेन्ना आमी आमचें मन देवाच्या उतराचेर बदलता, खरेंच आमी भावार्थान आसता, आनी भावार्था वरवीं आमकां सगळें बरें देवाचें फावो जाता. आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी भावार्थान चलपाक आमचो थाराय घेवया. हें देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान, तें उतर आमी आमच्या काळजान धरून तें पवित्र आत्म्या उदेशी आमी तें पोत्तून आमीच उलोवंक, आनी तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी करून दाखोवन आमी त्या भावार्थान सगळें बरें देवाचें फावो जावपाक, हेंच जावन आमचो थाराय, हेंच जावन आमचें मागणें. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस हांव येता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजून तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.